उजो 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 गोंयांत आमच्या पेटला तो क्रांतीचो उजो 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 गोंयकारांच्या काळजांत पेटला आर्चीचो उजो. ओके, म्हणजे ऑलमोस्ट 3000 वोटर्स असा. आणि ग्रामसभेक कितले वयता लोक? 20-50 100 धरया चल ऑन हायस्ट सायड. जाल्यार बाकी उरला पळय ते लोक खंय कितें करता तांकां पडलेले ना गांवचे. प्राऊड आपूण बेतालबातीकार म्हणून म्हणटा काय ना तुमी? हा, गोंयकार म्हणटा काय ना? मागीर जेन्ना तुमचो गांवाचें कितें जावपाक जाय तें डिसायड करपाक जाय तेन्ना तुमी खंय आसता? हा, ग्रामसभा कितले जाता गांवांत? टोटल वर्साक कितले ग्रामसभा जाता सांगता? 4 वर्साक दीस कितले? 4च दीस काडपाक जाय. ते पासून हाफ डे म्हटल्यार वर्साक 2 दीस. वर्साक 2 दीस काडपाक जाय तुमकां तुमच्या गांवांत कितें जाता तें डिसायड करपाक. तुमी आतां कोण पंच सरपंच कोण निवडून हाडला पळय इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, तुमकां दिसता ते तुमचो गांव राखतले म्हणून? हा, सारकेंच उल्यास हे पॉलिटिकल रॅली न्हू, वन सायडेड न्हू, बोथ सायड जावपाक जाय. हा, दिसता तुमकां? ओके, जाल्यार दिसना जाल्यार तुमी तुमच्या ग्रामसभेन कित्याक वचना? ही सगळ्यान व्हडली मिस्टेक आमी करता पळय. आमी डेमोक्रेसी म्हणटा, रिपब्लीक म्हणटा. रिपब्लीक म्हटल्यार आमकां कॉन्स्टिट्युशन रायट दिला, फूल डेमोक्रेटीक रायट दिला. तो डेमोक्रेटीक रायट आमी घेयना. आमी वोट मारता आनी घरा न्हिदता आनी कंप्लेंट्स करता आनी रडटा. हय कितें ना? बारार बसून कंप्लेंट, ग्रावंडार गेले कंप्लेंट, तिट्यार गेले कंप्लेंट, बाजारान गेले कंप्लेंट. फक्त कंप्लेंट करता, आवाज काडिना, एकठांय येना. ग्रामसभेक वचून आमच्या गांवांत कितें जावपाक जाय, आमच्या वाड्यार कितें जावपाक जाय हें डिसायड करिना आमी. हे कोण डिसायड करता? सरकार डिसायड करता, MLA डिसायड करता, पंच सरपंच डिसायड करता. जे लोकांनी डिसायड करपाक जाय डिसिजन आमी तांकां घेवपाक दितात. ही जी पावर आमच्या हातीन आहा पळय, लोकांच्या हातीन आहा पळय, ही फूल पावर काडून आमी तांकां दिता. आतां तुमकां खबर नासतना ही लँड कन्वर्जनाक घातली, कितली 8000-7000 अशी स्क्वेअर मिटर आहा, सगळी सेन्सिटीव झोन, सगळी शेतां. तुमकां नाका हें डेव्हलपमेंट गांवांत. हें डेव्हलपमेंट, सो कॉल्ड डेव्हलपमेंट तुमकां नाका. सो तुमी डिसायड करपाक जाय तुमच्या गांवांत कितें जावपाक जाय तें. एक हॉटेल येवपाक जाय कितें ना. सपोज तें हॉटेल येयलें इको सेन्सिटीव झोनान येतलें काय खंय येतलें? सपोज तें हॉटेल येयल्यार कितले? सपोज तें हॉटेल येयलें जाल्यार त्या हॉटेलांत तुमकां कितले जॉब्स आसपाक जाय, रिजर्वेशन कितें आसपाक जाय, हें सगळेंच तुमी डिसायड करपाक जाय. ग्रामसभेक डिसायड जावपाक जाय. ग्रामपंचायतीच्यान कंडिशनल NOCs वचपाक जाय. सगळ्या हॉटेलांक, हॉटेल इंडस्ट्री, टुरिजम लायसन्सीस सगळी तुमकां आसपाक जाय. आयज तुमकां कितें आहा? आयज गोंयकारांक आमचे कोस्टलायन गोंयकारांच्या हातीन आहा काय भायल्यांच्या हातीन गेला? हा, ट्युरिस्ट येता, वर्ल्ड वायड ट्युरिस्ट येता, इंडियन ट्युरिस्ट येता, कोणाक गिरायक घालता, करोडांनी रुपया मोडटा. कोणाक मोडटा? भायल्यांक मोडटा. आनी आमी पळयता आनी आमी दिसान दीस गरीब जायता, भिकारी जायता. आनी ते एक भाजीवालो सुद्दां पासून तो बंगलो बांदता, जागो घेता. आतां एक्वा मरीन रिसॉर्ट म्हणून जे येता पळय ते बॉम्बे रजिस्टर जाले ती कंपनी, 3 डायरेक्टर आहा, कोण रॉय म्हणून आसा, कोण आनी कोण आहा, सो सगळे भायले. सो ते आयज येवन तुमच्या गांवांत तुमच्या शेतान बिल्डींग ते बांदतले. तुमकां गॅरंटी आहा फाल्यां ते शेतान जेन्ना हॉटेल येतले कितें येतलें तेन्ना तुमकां जॉब मेळटले म्हणून? अजून मेरेन दिला खंयच्या हॉटेलान आसा आमकां जॉब? एक्सप्लॉयटेशन आसा काय ना गोंयकारांचे? हॅरेसमेंट आसा काय ना? लो सॅलरीज आसा काय ना? हें सगळें आसतना आमी हें कित्याक एलाव करपाचें? आतां पयलें म्हटल्यार पयल्या स्वतेर आमकां एक काम करचें पडटलें. आमकां एक लेटर करचें पडटलें, कॉमन लेटर, जे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भितर कांयच नासतलें. आमी जे जे गांवांत वयता तुमकां सांगता आमी एकूच काम करता, आमी लोकांक पावर दिता आनी भायर सरता. तुमकां केन्ना सपोर्ट जाय आमी येतले. तुमचो गांव तुमीच राखपाक जाय. गुळेली IIT पयला तुमी इश्यू? लोक कशे डेली रस्त्याचेर बसता ते शिकोंक पासून. हांगा तरी लोक शिकलेले आसता, थंय लोक शिकोंक पासून ना. कितले मेजॉरिटी जी बायलां बसता पळय ती शिकोंक शाळेन पासून वचोंक नासतली, पूण ती बसता आपल्या गांवांक लागून. कित्याक बसता सांग? एकूच रिजन आहा तेका. तो जे गांवांत जे जमनी आहा पळय त्या जमनीचेर तेंचे पोट चलता. त्या जमनीचेर ते भात रोयता, ते शेतां रोयता, परते भाट आसा तेंचे, काजू आसा. सो तेका लागून तेंचे पोट वयतले म्हणून ते फायट करता. आमचें कितें जालां? आमी हे पळय अशें पोडींग दवरला. हय कितें ना? हे आमी अशें पोडींग दवरला. हांगा शेतां आमी रोयना, ह्या शेताचेर आमचें पोट चलना. आमी दुसरें ऑक्युपेशन घेतला आनी आमी हे शेतांचेर आमचें कांय चलना. तेका लागून एक कन्वर्जनाक वयता, लोक काडून विकता आनी म्हणून तेका प्रोटेस्ट करपाक कोण येना. पूण हेचो डायरेक्ट इफेक्ट फूल इकॉलॉजीचेर पडटलो, फूल तुमच्या गांवाचेर पडटलो आनी फूल तुमची जी एंटायर हें आसा पळय हांगा फूल डेमोग्राफी आसा पळय ती डेमोग्राफी चेंज जातली.
ऑलरेडी साऊथ सायडीन तुमच्या व्हडली व्हडली हॉटेलां येवन तुमकां कांयच बेनिफीट ना. आमी फक्त टॅक्सी काउंटर घालता आनी रावतात वाट पळयत केन्ना भाडें येतलें काय म्हणून. हय कितें ना, मॅनेजर सगळे भायले, सर्वीस कॉन्ट्रॅक्ट सगळे भायले, सप्लायर्स सगळे भायले, आनी आमी कितें करता फक्त टॅक्सी घातला आनी व्हडले राजा काय रावता. आमकां गिरायक तो दितलो म्हणून भाडें दितलो तेचेरूय आमच्यो झगड्यो. पण भायल्यान येयलो टॅक्सीकार आनी कितें गोंयकारां भितर टॅक्सीक लागूनच झगड्या. टॅक्सीच्या वयर आमी वचोंकूच ना. वचोंक ना म्हटल्यार आमकां वचोंक दिवंक ना. हे पॉलिटिशनांनी आमकां फक्त टॅक्सी आनी टॅक्सीत घेवन दवरला, त्याच्या वयर वचपाक दिवंक ना. आमचे भितर जे हॉटेल इंडस्ट्रीन टोटल जे रायट्स आसा फ्रॉम सप्लायर्स जॉब्स टू सर्वीस इंडस्ट्री ते कांयच आमकां हातीन घेवपाक दिवंक ना तेंच्यांनी. कित्याक तेंचे जे मॅनेजर बसता सगळे भायले बसता आनी जर गोंयकार बसता तोय आमकां सपोर्ट करिना. ही आज परिस्थिती जाल्ली आसा. थोडे 10% हॉटेल आसतले जे आमकां सपोर्ट करता. सो जर तुमकां तुमचो गांव राखपाक जाय, एकूच न्हू अशे कितलेशेच आनीक आसतले इश्यूज. लँड फिलिंग तुमच्या गांवान आसतलें बिकॉज इट्स अ कोस्ट लायन एरिया आनी हांगा खूब हॉटेल इंडस्ट्री येतली. सो लँड कन्वर्जन हो एक येयला आसतलो आनी कितलेशेच चालू आसतले हांगा लँड कन्वर्जन, लँड फिलिंग. सो तुमकां जर तुमचो गांव राखपाक जाय पयलीं म्हटल्यार ग्राम सभेन तुमी वचपाक जाय. इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलीजन तुमी एक जावपाक जाय. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव म्हणून चिंतून तुमी फाटीं फुडें सरपाक जायना. कास्ट मदीं येवपाक जायना. जे पॉलिटिकल डिवायड आयज मेरेन चल्ला तेका लागून आयज गोंयकार हांगा अशी परिस्थिती जाली. आयज आमी उलो मारलो हे सरकाराक पडलें नासतलें, फाल्यां तुमी हांगा कंप्लेंट घातली सरकाराक पडलें नासतलें म्हणून फाटीं सरप ना. आयज गोयली ते IIT करतात म्हणटा पूण लोक म्हणटा नाकाच. लोक थंय डेली बसता, ते म्हणटा आपूण करतले, हे म्हणटा आमी दिवपाचें ना. सो ते तुमच्या कडेन ते डेडिकेशन जाय. जर तुमी बेतालबाती तुमकां वाचोवपाक जाय, तुमचो गांव वाचोवपाक जाय जाल्यार तुमकां सगळ्यांक ते डेडिकेशन दाखोवचें पडटलें. RG तुमकां लिगल सपोर्ट दितले, तुमकां लेटर वर्क दितले, तुमकां बाकीचो फोर्स दितले, तुमकां सोशल मिडिया कवरेज दितले, आमची न्यूज सगळ्याक पावोवपाक दितले, एक फियर फॅक्टर क्रिएट करपाक हेल्प करतले. पूण तुमचो गांव वाटोवपाक तुमकांच भायर सरचें पडटलें एवरी डे. हे पयलीं तकलेन घाला. आमी एवरी टायम हांगा येवपाचें ना तुमचो गांव वाचोवपाक. रेव्होल्युशनरी गोंस म्हटल्यार कितें तरी दुसरें न्हू. रेव्होल्युशनरी गोंस म्हटल्यार तुमी सगळे. तेका ब्रँड नाका, हांगा तुमचें रजिस्ट्रेशन नाका रेव्होल्युशनरी गोंस मेंबर जावपाक. एवरी वन इज रेव्होल्युशनरी गोवन जो मेरेन तो आपलो गांव वाटोवपाक भायर सरता. जर कोणाक आपलो गांव वाटोवपाक भायर सरपाक ना तेणी आपणाक गोंयकार पासून म्हणपाचें ना. सारकें कितें ना? इतलीं वर्सां आमच्या जाणट्यांनी ह्या पॉलिटिशनांक भाई बाबा पात्रांव करून तांकां राजा करून दवरले. केले कितें दिलें तेंच्यांनी आमकां रिटर्न? वोट बँक, इल्लीगल मायग्रंट वोट बँक, स्लम्स, लँड फिलिंग, हिल कटिंग, पोल्युशन, ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन, गार्बेज. दिले कितें? जॉब दिला? लँड दिला? हांगा कितले हांगा सपोज आतां हांगा बिल्डिंग्स येता बेतालबाती व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येता बिल्डिंग्स बी आसा चालू आहा? सो फार ना. जाल्यार केन्ना येवपाक दिवं नाका. उदक तुमकां सगळ्यांक टायमार मेळटा? सो सपोज हांगा बिल्डिंग जर येयले जाल्यार तुमचें उदक आसा पळय खुबशे आमचे शिवोले, अंजुना ते हॉटेल, कलंगूट सगळें जें उदक आसा पळय लोकांचें कॉमन गोंयकारांचें उदक ह्या हॉटेल इंडस्ट्रीक चल्लें नाल्यार आनी कोणाक चल्लें. व्हडल्या मेगा प्रोजेक्ट्सांक चल्लें. गोंयकारांक कांय मेळना. लोक रडटा उदकाक पासून. सो सेम परिस्थिती हांगा जातली. सो ते अजून मेरेन तुमी तुमचो गांव वाटयल्लो आसा तो तसोच वाटोवन दवरा. पूण मेन म्हटल्यार तुमकां युनायटेडली काम करचें पडटलें. हेच्या पयलीं हे केन्ना जावंक नासतलें. पूण तुमकां सदांच हो जो ग्रूप आसा पळय सगळे जाण एकामेकाक वळखपाक जाय. कोण कोण आसा बाबा, कोण लीड घेतलो, कोण स्पोक्स पर्सन आसतलो, कोण RTI ड्राफ्ट करतलो, कोण पंचायतीन वयतलो, हे सगळे तुमचो युनिट आसपाक जाय, हांगा रेडी आसपाक जाय. एक उलो मारलो जाल्यार 200 लोक येवपाक जाय. आनी तुमी जो मेरेन सगळ्यान इम्पॉर्टंट तुमी येताना एकटो येवं नाका. तुमचे फॅमिली मेंबर्साक घेवन या. कित्याक एवरी वन वील बी अफेक्टेड. एकटोच तो अफेक्ट जावचो ना. जेन्ना आतां आमी सिग्नेचर कॅम्पेन करतले आतां हेची एक सिग्नेचर कॅम्पेन करची पडटली जाल्यार कितले वॉर्ड आसा हांगा बेतालबाती? 7 वॉर्ड्स. जाल्यार 7 वॉर्ड्सांतले भुरगे जाय एटलीस्ट. एका वॉर्डान 3 भुरगे जाय म्हटल्यार ऑलमोस्ट 20-21 भुरगे जाय. जे भुरगे वाड्यार गांवांत घरान वचोन सिग्नेचर्स कलेक्ट करतले. आतां म्हाका सांग कोण कोण सिग्नेचर कलेक्ट करपाक आतांच डिसायड करया. लीड घेतलो हात वयर घाला. एकटो, 2 आनी 3 4 5 6 फाटल्यान कोण ना? ते कोण खंयसरूय जावं सिग्नेचर कॅम्पेन करपाक आमकां सगळी सिग्नेचर कॅम्पेन जाय. कोण कितले जाण भुरगे रेडी आहा दारार वचून सिग्नेचर घेवपाक? कोण तुमच्या दारार येवचो ना सिग्नेचर मारपाक? 2 पंचायती. 2 पंचायती आसा. सो दोनूय पंचायत 7 म्हाका दिसता 14-15 वॉर्ड आसतले. सो इतले भुरगे जाय आमकां. एक पंचायती 9 वॉर्ड. फाटल्यान माजोड्डा सगळे
मिक्स माजोड्डाचे कोण हात वयर घाला माजोड्डा डेकोरेशन जायना काय तुमका काम मिळालं ओके सो तुमका सिग्नेचर मारपाक तुम्ही लीड घेवपाक रेडी आसा काय ना आवाजू दे ना गांव तुमचो आमका काय ना तुमका सगळें करचें पडटलें आमच्या गांवांत थंय पाड पडले तुमचे सावथ हांगा बरें आहा ते मातशें बरें दवरा आमच्या ते कलांगूट कानोळे जाला पळय ते नो चेडवांनी बायलांनी भायर सरपाक मेळना थंय सो तुमी तें करूं नाका थंय सगळें लमाणी झिंगा मामी सगळें जाल्लें आहा थंय सो तें हांगा बेनावली जाले इशू जाणा तुमी हांगाय पडतो जातलो सो आमी तुमकां एक लेटर दितले ओके हे अपोज करपाक आनी पंचायतीन घालपाक सो सगळ्यांनी सिग्नेचर कलेक्ट जावपाक जाय माजोड्डा आनी बेतालबाती मेळोन टोटल कितले सिग्नेचर आमी कलेक्ट करपाक जाता आमच्यान टोटल 6000 म्हण हांगा आसा 3000 वोटर्स बेतालबाती माजोड्डा आसतले अरावंड 3000 6000 आमी कितले सिग्नेचर घेवपाक जाता 6,000 सिग्नेचर कितले कलेक्ट जातले एका घरान गेले सगळ्यांचे सिग्नेचर घेवपाचे वोटर नॉन वोटर सगळ्यांचे Uzo, 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 uzo Goiața आमच्या पेटला तो क्रांतीचो उजो 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 गोंयकारांच्या काळजान पेटला आर्चीचो उजो जेन्ना कितें तरी प्रॉब्लेम येतलो तेन्ना तुमी तो गांव सपोर्ट करपाक येवपाक जाय आतां कशें हांगा बेनावलीचे बीन भुरगे येयल्ले आसा सो तशें तुमी तेंचो प्रॉब्लेम आसता तेन्ना तुमी थंय पावपाक जाय पावतले काय ना जेन्ना तुमी पावतले पळय तेन्ना पॉलिटिकल सिस्टम आसा पळय ती हारतली आनी तेन्ना ती शेणटली नाजाल्यार ही पॉलिटिकल सिस्टम आमकां गांवाचेर रिलिजनाचेर कास्टाचेर डिवायड करीत रावतले आतां कोण हांव मिटिंगेक गेल्लो ते म्हाका म्हणूंक लागले मनोज तुजे RSS हें आसा तूं RSS बॅकग्रावंड आनी कितें आहलें म्हणजे BJP वांगडा लिंक करपाक सोदता जस्ट बिकॉज आय एम हिंदू सो आतां ते हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिमांचे ते हें करता तेवटेन BJP म्हणटा आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साक चर्च फंड दिता म्हणून सो दोनूय सायडीन RG ब्रेक करपाचो तेंचो मुवमेंट चल्ला सो आमी तेंकाय चॅलेंज केला कोण प्रूव करता RSS लिंक म्हाज्या फॅमिलीचो मात पासून एक फोटो पासून नाल्यार तेंचे कितें ते एनरोलमेंट आसता रजिस्ट्रेशन नाल कितें हांव खंयच्या तेंच्या मिटिंगेक गेला एक पासून फोटो नाल कितेंय ते प्रूफ दिता RGच्यान हांव तेच दीस ट्वीट करता म्हणून ऑन सेम डे चर्च फंडेड म्हणटा आमी सांगता तेंकां चर्चीन नाल्यार आनी खंयच्या हितून रिलिजियस हें आसा तेंच्यांनी आमकां ₹1 पासून जर डोनेशन दिलां आनी जर प्रूव जालें हांव RG डोनेशनूच घेवपाचें बंद करता इतली गॅरंटी दिता हांव सो तुमी जेन्ना क्वेश्चन तुमकां येतले मनोज RSS फंडेड नाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स RSS फंडेड जाल्यार तुमी डायरेक्ट क्वेश्चन करा प्रूफ दिया म्हणून बेश्टो बोवाळ मारूं नाका हांकां जाल्यार संवय गोंयकारांक डिवायड करपाक आयज ही युनिटी पळोवन आतां कितलेशेच जाणांक फोन येतले आमदाराचे येतले पंचाचे येतले कोणाचे फोन येतले पळय ब्रेक करपाक हो मुवमेंट ब्रेक करपाक ट्राय जातलो सो फूल तुमचेर आसा हो मुवमेंट कसो धरप तो तुमचो गांव जर तुमकां लायक आसा जर गांव तुमकां जाय तुमकां हांगा हॉटेल नाका शेतां जाय जाल्यार तुमी युनायटेड रावतले उजो 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 गोंयाचा आमच्या पेटला तो क्रांतीचो उजो 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 गोंयकारांच्या काळजान पेटला आर्चीचो उजो Let those be business people. Let them do. Let's get a tourist in a hoteliers. Go on some kind. तेका उलोवनी हिंगा प्रॉपर्टी हिंगा प्रॉपर्टी हांवें इंकिल्या सगळे बाबू इंकिल्या जेन्ना प्रॉपर्टी जे घेवपा येताय तातूंत ते कितें सांगताय तुमी प्रॉपर्टी रोयनाय म्हूण आमी बोर मिशनरी हाडवले आमी बोर हें कोतले आनी जाग्यार सगळे भाशेचे पीक कोतले आनी डेव्हलपमेंट कोतले हे म्हाका सांगलोलें हांव सांगत तुका आयक रे आणि हॉटेल बांधता उभं राहील दिला हॉटेल बांधता उभं राहील दिला आयक करेक्ट चोय सांग पण तुका जेन्ना सांगता आसतना तेश कोण सांगताय उजो 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 गोंयाचा आमच्या पेटला तो क्रांतीचो उजो 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 गोंयकारांच्या काळजान पेटला आर्चीचो उजो तूं हाल शॉप घेतलो शिमतोर कोतालो वतीन आनी कितें कोतालो तें तुवें पंचायता परमिशन घेत पडा तुका हांव तुका शेत मुय दिला तूं तें शेत रोय काय ना तुवें पयलीं तेका विचारूंक जाय बाबा तूं कितें काडटो हिंगा तेचो प्रोजेक्ट काडटो तेणी तेच सांगलें तेका शेत करता म्हणून सांगलें न्हू तेणी सांगलें तेका आपण हिंगा आपण 3 पीक कोता म्हूण लागले 3 पीक कोतले कोराय आमगेल्या गोंया आमकां जालो जाय आमी तुका शेती दिला तेच बरें आतां सांगलो तुमकां गरजे पडले ते शेतीक बघू सो आमकां गरजे पडले शेती करून हाजागू
चोय शेत इंकील म्हणून काही प्रॉब्लेम ना पूण आम्ही शेत बिल्डिंग काढून इकलो ना बाबा They have sold as fees, not सोल्ड ॲज settlement फील्ड fees. पण Please जेन्ना remember. आता सांगितलं बरं जेन्ना sold आम्ही as शॉपिंग fees, जाय थिंगा शॉप not as पळयता settlement तूं land. शेकांक करतो तुझ्या शॉपाक शिमटोर बांदतलो वो तूं भायर घातो जाल्यार तुवें पंचायताचें परमिशन घेवचें पडटा दॅट इज नॉट माय रायट हांवें तुका सांगलो ना ती शिमटोर घाल वो आनी कितें घाल हांवें तुका शॉपिंग केला तेच परी ह्या लोकांनी शेती केला शेत रोवपाक केला बिल्डिंग काडून इकला ना जेन्ना बिल्डिंग काडून येता तेदो ना पंचायत कोण कोताय आमी एलेक्ट कोताय आमी एलेक्ट केले म्हणटकीर बोलतें गोटा एक फावट पंचायता बसोन म्हणटकूच पंचायत आपणाक जाय ते पासून कोताय गांवांक कोण आसता जेन्ना हे सगळे प्रोजेक्ट येताय तेन्ना ह्या लोकल पंचायत हुंचे पंच आसत तेणें सांगपा जाय बाबा आपणाक गेल्या विलेजीत अशें येता आपणाक गेल्या वाड्यांक कितें येता हें वाड्यां त्या सांगताय कोण सांगनाय आपणाक हे बोर्ड पोताय सगळे बरोबर कोताय काबार कोताय हा जे वकालत आहाय ते हेणे तेणे सांगलेले आमी शेत इंकील म्हणटाय शेत इंकिल्या कांय प्रॉब्लेम ना पूण शेत मुवी इंकूंक जाय Correct. पण He तुका sold as हे कोण नकळटा शेत मुवी केला आनी शेता भायर कितें चलता ते रिस्पॉन्सिबल पंचायत आनी आमी गांवचे जर तर हिंग हॉटेल येता आमी हाडपा जाय सगळ्यांनी कित्याक आमचो हॉटेल वयचो ना आनी सरपंचांनी तुमी लास्ट क्वेश्चन उडे समजता कोणा विचारूंक जाय वॉर्डाक विचारूंक जाय बाबा हिंगा हॉटेल प्रोजेक्ट येता तो आमी कितें करपाचो तुमी जाताय ना तुमगे घेताय हांव म्हणा कोण लागत तेका लागतले आपणाक घेताय सगळे बरपाची घेताय ऑल इज वेल एज लायक दीस बीजेपी पार्टी काय ना पॉलिटिशियन पूण हांव सांगता कितको तें कोण एकमुखाक पॉयंट दाखयना जेन्ना तूं दुसऱ्या एक पट दाखयता उलो चार पट तुका दाखयता जर तर गांवां बरें जावपा जाय सगल्यांक रायट आहा तुका वोटींग आसा कित्याक तुका पडना गोंय आमगेलें हो वाडो आमगेलो आमी सांबाळूंक आनी जोरी तर कितें आहा जाल्यार हांव सांगता ऑन बिहाफ नाव इन प्रेजेंट कोणाकूच कशें आय विल बी द फर्स्ट पर्सन टू सायन एंड आय विल फर्स्ट पर्सन टू डिबेट ऑन दॅट आता जसे सांगले पळय तेणी पंच मेंबर एक्चुअली वोट मागपाक दारार येता काय ना तुमच्या हा फाटल्यान पळय पंच मेंबर दारार येता काय ना जाल्यार तुमकां हे प्रोजेक्ट येता म्हणून तुमकां सांगपाक कित्याक येना तो तुमच्या दारार पंचायत नाल्यार तो पंच मेंबर तुमच्या दारार बाबा लँड कन्वर्जनाक घातला हांगा हॉटेल प्रोजेक्ट येता लँड फिलिंग जातले कोण कित्याक येना उजो गोंयांत आमच्या पेटला तो क्रांतीचो उजो